नमस्कार. इफी सुरू जाला आनी इफी सुरू जालो की सामकें 8-10 दीस सामकी एक दगदग एक सेन्सेशन अशें गोंयान आसता. सो आयचो पॉडकास्ट इफीचेरच आसतलो. आज सकाळीं आमी ESGचो कॉम्प्लेक्स मॅकॅनिज पॅलेस हांगा गेल्ले, कारण पत्रकार मेळटात, पत्रकारांचे कार्डां एवेलेबल असतात. भायल्यान जे पत्रकार येतात ते पयलींच सकाळीं तांचे कडेन उलोवपाक तांकांय उसंत आसता, उलोवपाक संदी मेळटा. पूण पळयत जाल्यार कितें, पत्रकारां खातीरची मिडिया लायन आहा ती येदी व्हडली लायन, आनी ते सगळे पत्रकार सामके तावन अक्षरशः झगडटाले. म्हणटकीर आमी थंय फेसबूक लायव्ह केलें. फेसबूक लायव्ह केलें जाल्यार प्रत्येकान येवन अक्षरशः राग आनी असंतोश व्यक्त केलो. कोणाची कार्डां थंय नाशिल्लीं. काल खंय लोक आयले जाल्यार थंय तांकां सारके मान सन्मानान तांकां ट्रिटमेंट दिलो ना. आज तर तांचे कार्डाच ना. म्हणजे जवळ जवळ 50% लोक थंय येवन पळयल्यार कार्डाच ना. मागीर ते लोक दोश दिताले ESGक. ते म्हणटाले एंटरटेनमेंट सोसायटीचें काम की आमकां कार्डां छापून दिवप, जाल्यार तांणी ती दिल्ली ना. एंटरटेनमेंट सोसायटीन हांव गेलो, चवकशी केली तर कळ्ळें की तांणी कार्ड दिल्ली आनी ती कार्ड शेणयल्यात. म्हाका दिसता येदो व्हडलो घोळ अशें जावप हे PIBच्या नांवाक एक व्हडलें खत. म्हणटकीर हांवें PIB जंय पळय आसा थंय गेले जाल्यार तांची डायरेक्टर जनरल आहा ती बसल्या, ती कोणाक मेळपाक तयार ना. अक्षरशः तिणें लोकांक थंयच्यान भायर काडले. आनी हें भायर काडटा तेन्ना हांवें तिचो व्हिडियो घेतलो. इतलोच न्ही, भायर एक भायल्यान एक उत्तर प्रदेशांतल्यान एक पत्रकार जी फाटली आतां कितलींशीं वर्सां इफी घेता, ती थंय दोळ्यांतल्यान दुकां येवन रडपाक लागली. कारण कशें आसा, पयले दिसा जेन्ना इफीचें मिडिया कार्ड मेळटा तेन्ना इनॉग्रल फिल्म पळोवपाक मेळटा. आनी ताजे नंतर तांकां जर कांय लोकांक जर आमचे इनॉग्रल सेरेमनीकूय वचपाक जाय, थंय तर कार्ड आसल्यार म्हत्व. पूण सगळ्यान म्हत्व म्हळ्यार अशें, खंयीय वतलो जाल्यार कार्ड जाय. ते कार्ड नासप, कार्ड शेणवप हो प्रकार वायट. कारण हांव कितें म्हणटा, इफीचें पळय जें कितें म्हत्व जें आसता तें सारबार लोकांक आसूंक शकता, सगळें सार्वजनीक आसूंकय शकता. पूण पत्रकारांक, समिक्षकांक, सिनेमाचे जे जाणकार आसात तांकां ताचें खूब म्हत्व. आनी हें खूब म्हत्व इतल्या खातीर कारण लोक बरयतात. इफी हो नव्या सिनेमाचो ट्रेंड पळोवपाक मेळटा. इफीन जें कितें घडटा न्ही, ते सबंद सिने पत्रकार, सिने समिक्षक हांची नदरेन ते खूब इम्पॉर्टंट. म्हणटकीर लोकांनी थंय येवचें, एक कार्ड मेळोवन वेगवेगळ्या जाग्याक भेट दिवची, सिनेमा पळोवचे, भायर येवन ताचेर चर्चा करची. इफीचो जो कॉम्प्लेक्स आसा थंय सगळे येवन बसतात. दर सिनेमा जातकीर ताचे भायर मांडणी केल्ली आसता बसपाची, कॅफे आसता, वेगवेगळ्यो सुविधा थंय आसता. थंय बसचे, सगळे लोकांनी येवन मेळचें. खूब जाण न्ही भायल्यान येवन मेळटात एकामेकांक. कितले केरळाचो पत्रकार आसता, वेस्ट बेंगॉलच्यान पत्रकार येता, मुंबयच्यान, महाराष्ट्रांतल्यान कितलेशे पत्रकार येतात. आनी हे आमचो एक ग्रूप जालो थंय. ह्या सगळ्या लोकांक पळयलें की बरें दिसता. हांव सदां म्हणटा की कांय जाणांक थंय तांकां पळयतकीर अरे वा, तुमकां पळयतकीर इफी सुरू जालो अशें दिसता म्हणून. पूण आज प्रत्येकाच्या तोंडाचेर अशी एक निराशा आनी एक रागय दिसतालो. म्हाका तर फाटल्या वर्सा कांय पत्रकारान अशें म्हणलें की आमी आतां हाजे फुडें येवचे ना आतां म्हणून. लक्षांत धरात, पत्रकारांक खूश दवरप हें सरकाराचें काम. पत्रकारांक खूश दवरपाक तांकां बियरी आनी जेवणां दिवचें म्हणना हांव. तांकां कार्ड तांचे वेवस्थीत मेळपाक जाय. आज तर येदी व्हडली इनॉग्रल फिल्माक येदी व्हडली लायन लागिल्ली की आयनॉक्स धरून ते ESGची पळय मॅकॅनिज पॅलेस ताका रेवाडो घालून परत थंय आयनॉक्सा कडेन पाविल्ली. म्हणटकीर जवळ जवळ कांय हजार लोक ह्या लायनीन उबे आशिल्ले. कांय लोकांक खबर आशिल्लें वतान उबें रावप. आनी तुमकां खबर आसा न्ही, खुबशे पत्रकार हे जाणटे जाल्ले आसतात, किंवा सिनेमा पळोवपाक जे पळय चडशे लोक येतात तरूण आसतात, पूण जाणट्यांचो एक कितलींशीं वर्सां जाल्यार हांव पळयता जाणटे लोकूय मोठ्या प्रमाणाचेर येतात. सो ह्या लायनीन तांकां म्हज्या म्हायती प्रमाण सिनेमा 2:30 सुरू जावपाचो आशिल्लो, जाल्यार लोक 1:30 लायनीक आशिल्ले. एक वर लोकांक वताच्या कडार थंय लायनीक उबे रावपा पडले. आनी ताजे पयलीं तांकां कार्ड सारकें मेळूं ना. अशे तरेन लायनीन रावन इनॉग्रल फिल्माक वचचें पडलें. हें सारकें न्ही. म्हजे कोतान PIBन न्ही हाचे पासून धडो, PIB धडो घेवचो असो म्हणना, PIB धडो केन्ना शिकतली. हांव तर अशें म्हज्या एका मताचेर पावलां की PIBक आतां ह्या सगळ्या इफीच्या कार्ड दिवप, पत्रकाराक मान्यताय दिवप, हातूंतल्यान आतां PIB काडून उडयले. आतां PIBचे शेकड्यांनी लोक गोंयांत येतात. ते कितें करतात म्हाका खबर. एकल्यान तर सरळ सांगलें थंय ना, ते बाजारान वचून भोंवपाक गेल्यात म्हूण गोंयांत. अरे पयलो दीस तुमी खरें म्हळ्यार 8 दीस पयलीं येवन ही सगळी कार्डां तयार आसा काय पळोवप, पत्रकारांचो किट तयार आसा काय पळोवप. पत्रकारांक किट म्हळ्यार कितें, एक बॅग दितात, तातूंत भितर सगळे सिनेमा संदर्भात म्हायती आसता आनी जे कितें इव्हेंट्स घडपाचे आहात ताजे संदर्भांत म्हायती त्या किटान आसता. पत्रकाराक सादें रिकामें बी एक दिलां. तांकां हो किट
तातूंत घालून दिवपाक कितें व्हडलें कितें आशिल्लें कळना. इतले वर्सां मेळटालें एक रिकामें तें बॅग तरी निमाणें कित्याक दिवप. मागीर सर ESG ते बॅगाचेर कितलेशे पयशे लाखांनी रुपया मोडटा ते परत ह्याय वर्सा मोडप ते बॅगा काडून दिवप. ही सिस्टम न्ही. म्हजे कोतान तर आतां म्हाका दिसपाक लागलो ESGन आतां मातसो इल्लो फुडाकार घेवन न्ही ह्यो PIB सारकी संस्था नाका आशिल्ले गजाली गरज नासतना जे पळय नाका खुबसतात न्ही तांकां मातशें पेल्यान दवरल्या बरें. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान त्या संदर्भात निर्णय घेवपा जाय. हे सगळे निर्णय तांणी गोंयच्या म्हायती खात्या कडेन दिवचे. म्हायती खातें आनी ESG आनी एकठांय येवन काम करचें. म्हायती खातें आशिल्ल्यान ते लोकांक वळखतात. गोंयच्या लोकांक तर वळखतात पूण भायल्या लोकां कडेन जी नांवां आसात ती तांची सवगळीची आसूं शकतात. सो अशे तरेची एक सिस्टम म्हणजे कोण आतां गोंयांत निर्माण केल्या बरी. दुसरो प्रश्न आज जालो तो इनॉग्रल सिनेमाचो. ओपनिंग सिनेमाचं नांव आशिल्लें कॅचिंग डस्ट. आतां हो सिनेमा जाणी तयार केला तांचो हो पयलोच यत्न आसा. आनीक ताका लागून ज्या लोकांनी हो सिनेमा पळयलो न्ही तांची खूब निराशा जाली. फाटलीं कांय वर्सां इनॉग्रल आनीक क्लोजींग सिनेमा बद्दल न्ही लोक व्हडले खोशी नात. हांव जवळ जवळ 5 वर्सां पयलीं हांव आतां 2004 सावन गोंयान फिल्म फेस्टिवल जाता तो पळयत आसा. एक तेंपार असो आशिल्लो की इनॉग्रल फिल्म हो सामको ढाम्म करपी म्हणजे सगळ्याची काळजां हालोवन उडोवपी असो तरेचो फिल्म आसतालो. दुर्दैवान आतां फाटले 3-4 वर्सां कशे तरेन फिल्म सिलेक्ट करतात हाचे बद्दलूच म्हाका आतां दुबाव दिसपाक लागला. एक पार्टी दृश्टिकोन एक विशिश्ट विचारसरणीचे आशिल्ले लोक हे सिलेक्शनाक बसयतात काय कितें जे फक्त भिवून पळयतात की बाबा आमच्या सरकाराक किंवा आमच्या राजकीय विचारसरणीक ही बाधा हाडपी सिनेमा न्ही म्हणून. कशें आसा की इफी म्हणलें की न्ही एक पूर्णता मुक्त आनी उक्त्या वातावरणान हे सिनेमा सिलेक्शन आसपाक जाय. आनीक इनॉग्रल फिल्म तर आनी क्लोजींग फिल्म ही कान किंवा बाकीच्या देशांतल्या जगांतल्या सगळ्यान व्हडल्या फिल्म फेस्टिवलान गाजिल्ले फिल्म हांगा हाडपाक जाय. किंवा अशें फिल्म हाडपाक जाय जे खंयचेच फिल्म फेस्टिवल वचूं ना ताजे हांगा प्रिमियर गोंयान जावचो. पूण प्रिमियर गोंयान जावं तो त्या मनशान पळोवपाक जाय. अशें खंयचेय फिल्म हाडलें तें दाखयलें अशें जावंक शकना. कारण इफीचो दर्जो जर वाडटलो न्ही इनॉग्रल फिल्म असो आसपाक जाय की तो दाखयले त्या वर ताजो बोलबाला सामको व्हडलो जगभर जालो. हे फिल्म अशे तरेचे फिल्म हें दाखोवन ताजे संदर्भान मोठ्ठो जो पळय कितें वातावरण निर्माण करपाचें म्हजे कोतान तें वातावरण निर्माण करपाक ते शकले ना. आनी इनॉग्रल पळयतकीर न्ही लोकांक दिसता अरे इंटरनॅशनल पळय जें कितें आतां सॅक्शन आसा तातूंत तरी बरे सिनेमा आसतले न्ही. कारण कशें आसा इनॉग्रल जाल्या की उपरांत मागीर इंडियन पॅनोरमा आनी वेगवेगळे अशे सॅक्शन्स आसतात. पूण जे पळय सिनेमा संदर्भान जे जाणकार लोक आसात न्ही ते इंटरनॅशनल सॅक्शनान खंयचे सिनेमा आसात इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनान खंयचे सिनेमा आसात हाजे संदर्भान बारीक लक्ष दवरून आसतात आनी ते सिनेमा ते पळयतात. कारण इंटरनॅशनल सॅक्शनान कॉम्पिटिशनान जे सिनेमा येतात ते जगांतल्या बऱ्या सिनेमा वतले. फाटल्या वर्सभरान जगान खंयचे बरे सिनेमा जाल्यात ते सोदून हाडून तातूंत दाखयतात. सोडून हाडून थंय दवरिल्ले आसतात आनी ताचे खातीर एक कमिटी आसता जी वेगवेगळ्या फिल्म फेस्टिवलाक तांणी भेट दिवचो. वेगवेगळे फिल्म जे कितें जगान घडटा नवे फिल्मा संदर्भान ते तांणी लक्ष दवरचें आनी ते बरे सिनेमा वेंचून काडून गोंयान ह्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवान दाखोवचे अशे तरेची एक मांडणी आसता. आनी कान किंवा बाकीचे पळय गाजिल्ले जागतीक महोत्सव आसात ते तर तेच करतात. ते बारीक लक्ष दवरून आसतात सबंद जगान चित्रपटाच्या क्षेत्रान कितें घडटा. कांय देशांनी तुमी जाणात राजकीय वेवस्था सामकी वायट वेवस्था आसता हुकुमशाही वेवस्था आसता. अशे वेळार थंय तयार जावपी लिपून सिनेमा तयार जातात काय ते लिपून सिनेमा तयार जाल्ले सिनेमा चोरया आयात करून हाडचे पडटात. कारणांतर अशें खुबदां जालां की जे फिल्म बंदी घाल्ले आसात जे फिल्म भायर व्हरपाक दिनात ते चोरून कशे तरी करून ते त्या देशांतल्यान आयात करून हाडिल्ले आसात. अशे सिनेमा जेन्ना दाखयतात न्ही तेन्ना जगभर एक मोठो बोवाळ जाता एक सनसनाटीपणां निर्माण जाता वाद निर्माण जाता. आनी सिनेमा महोत्सवातून हे वाद अशे तरेचो सेन्सेशनलिजम जावचे अशे तरेची पळोवप्याची अपेक्षा आसता. मागीर लोक ते मोठी गर्दी करून पळयतात ते सिनेमा परत दाखयतात. कारण निमाणें फिल्म फेस्टिवल म्हणलो न्ही की अशे तरेचे नवे सिनेमा नवो ट्रेंड नवे कलात्मकता हाजो एक संगम. फक्त फिल्म फेस्टिवल कांय लोकांक दिसता फिल्म फेस्टिवल म्हळ्यार भायर लायटी घालप चकचकाट करप व्हडले व्हडले होर्डिंग्स तयार करप तशें न्ही. सिनेमा हो सतत बदलता तातूंत सतत नवे प्रयोग जातात सतत नवी कलात्मकता येता नवे लोक नवे प्रयोग करतात. हे नवे प्रयोग जे पळय जातात ते फिल्म फेस्टिवलान ताका
मुजरत हांकां हाडपाक जाय, तांकां हांगा मानान आपोवपाक जाय. कांय सिनेमा तर येवपाक तयार नासतात, तांकां पयशे दिवन हे सिनेमा हांगा हाडचे पडटात. ते फिल्म तांकां हाडले, ताचे निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार हांकांय पयशे दिवन हाडचे पडटात. आनी फिल्म फेस्टिवलान ताचेर खूब खर्चूय जाता. म्हणजे फिल्म फेस्टिवल ताजो जो पळय मुखेल असो जो पळय खर्च आसा, तातूंत भितर हे भायले सिनेमा हाडप आनी तांचे कलाकारांक हांगा 2 ते 3 दीस बऱ्या हॉटेलांत दवरून तांची बरी सरबताय करप, हाजेरय एक खर्च आसता. पूण तो खर्च चित्रपट महोत्सवाचो एक भाग म्हणून ताजे कडेन पळयतात. आनी तो महोत्सव हो खर्च करचोच पडटा, कारण फिल्म फेस्टिवलाक ताका लागून एक नावलौकीक मेळटा, ताका लागून तो एक जगान गाजता. आनी जगान जर जे पळय कान सारके आमी एक ते बरें गोंयान पळय जेन्ना फिल्म फेस्टिवल जाल्लो तेन्ना आमचो उद्दिश्ट आशिल्लो तो कान फेस्टिवला भशेन जावचो म्हणून. फ्रांसांतलो हो महोत्सव खूब जगांतलो सगळ्यात सर्वश्रेश्ठ महोत्सव मानतात. पूण ताजे आमी लागीं वचूंक शकले नात, इतलीं वर्सां आतां गोंयांत जालीं. पूण प्रयत्न कित्याक करचे न्ही, जगान तयार जाल्ले बरे सिनेमा हांगा हाडून ते दाखोवप, विशेश करून इनॉग्रल फिल्म आनी क्लोजींग फिल्म हे तर बरें आसपाकूच जाय. म्हजे कोतान आयच्या ओपनिंग फिल्मान आमची निराशा केल्या. आतां फुडें इफीक जे पळय कितें घडटलें ताजेर आमी सतत भाश्य करतले, थंय वचून करतले, आमचे वेगवेगळे कार्यक्रमांतल्यान करतले. ताका लागून तुमी गोमंतक टीव्ही पळयात, तुमी आमचे डिजिटल मिडिया सतत पळयत रावात आनी गोमंतक ह्या वर्तमानपत्रांत तुमी पळयत रावचें पडटलें, कारण आमी सतत इफीचेर इतले वेगवेगळे म्हायती दितले, इतले वेगवेगळे आमी पारां दिवपाचें ठरयल्यात की तुमकां आमचो गोमंतक पेपर वाचतना मजा येतली, इतली म्हाका खात्री आसा.